तक भूमि जन समुदाय कल्याणार्थम अहम गोमंतक प्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराजानां पूजन कर्म अहम करिष्ये। स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहद्वागर्तारादो। ॐ नमो भवदिराय आनोन्नाकेतुरुषसा नित्यकरम् भागम् देवेभ्यो उदारात्यायन्त चन्द्रमास्त्यरे दीर्घायु। 350 वर्षा पयलीं ह्या भारत देशाक स्वराज्य हे कशें आसपाक शकता हे संकल्पना लोकांच्या समोर मांडली आणि म्हणूनच तर ह्या देशात स्वराज्य जाय ही पहिली संकल्पना मांडपी जर कोण आशिल्ले आसत तर ते छत्रपती शिवाजी महाराज। तांच्यांनीच तर स्वराज्याची पताका पूर्ण भारत देशभर हिंदुस्थानभर तांच्यांनी मांडली आणि तीच फुडें व्हरता आसतना म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी शिवाजी महाराजांचे मॅनेजमेंट कशें आशिल्लें, आमी जे म्हणटा की तेंचे नौदल कशें आशिल्लें, तांचे पायदळ कशें आशिल्लें, तांचे फायनान्शियल मॅनेजमेंट कशें आशिल्लें, तांचे एग्रीकल्चर मॅनेजमेंट कशें आशिल्लें, तांचे वॉटर कन्जर्वेशन कशें आशिल्लें, आजूय बी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास जर काडीत तर आमी पळयता की सगळे जाण फाटलीं 350 वर्सां ह्या सगळ्या विशयांचेर शिकत आसा आणि ताचेंच परिवर्तन आज आमी करता आसतना दिसता। म्हाका खूब गर्व जाता 350 वर्सां पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजान सप्तकोटेश्वरांचें मंदिर जेद्या वेळार ह्या गोमंत भूमीत म्हणजे मंदिरां उद्ध्वस्त केली वयताली, मंदिरांचें कितलेशाच उद्ध्वस्तीकरण चालू आशिल्लें तें बंद जर केन्ना जालें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या गोमंतकांत आयले, तांच्यांनी पयल्या मंदिराची स्थापना केली आणि पोर्तुगीजांच्या बरोबर तह केलो की ह्याच्या फुडें एकूय मंदिर उद्ध्वस्त जावचें ना, तेन्ना ती बंद जाली आणि खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की ही हिंदू संस्कृती जर टिकपा खातीर सगळ्यात सिंहाचो वांटो जर कोणाचो आसत जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आसा, धर्मवीर संभाजी राजेंचो आसा। आमी पळयता की फक्त आमी मंदिराचीच पुनर्बांधणी करूंक ना तर आतांच्या फुडल्या पिढी खातीर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्यकारभार कसो चलतालो, छत्रपती शिवाजी महाराजांतल्यो ह्यो सगळ्यो मॅनेजमेंट कश्यो आसताल्यो ह्यो शिकपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराज चेर ही युनिव्हर्सिटीज एस्टाब्लीश केल्या आणि नवीन भुरग्यांनी म्हणजे गोविंदात माननीय मंत्री गोविंद बाब उलयता त्यांनी सांगले की फक्त शिवजयंती शिवराज्याभिषेक हो एका दिसाचो सुवाळो नासून तो 365 दिसाचो सुवाळो आसचो। 365 दीस युवकांच्या तकलेन शिकतल्या भुरग्यांच्या तकलेन छत्रपती शिवाजी महाराज आसचे जेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शिकचो म्हणून तर आमी कंटिन्युअसली छत्रपती शिवाजी महाराज चेर ही युनिव्हर्सिटीज एस्टाब्लीश केल्या। तांच्यांनी रिसर्च करचो की मॅनेजमेंटाचेर रिसर्च करचो, वॉटर कन्जर्वेशनचेर रिसर्च करचो, एग्रीकल्चरचेर रिसर्च करचो आणि कशा पद्दतीन छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो राज्य कारभार चलतालो। बऱ्याचशा जाणांक कदाचित खबर ना आसतलें छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्य दळांत मुस्लिमूय आशिल्ले, तांच्या बरोबर आसताले, तो तितकोच आदर छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या सर्व धर्मियांचोय करताले आणि म्हणून तर सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची जी बरी राज्यकर्त्यांची आमी त्या खातीर म्हणटा की स्वराज्य निर्माण करपा खातीर तांच्यांनी केल्लें हें आजुनूय बी पुराय देशभर याद काडटा।